मोगाच्या बाबा भयणानो, जोवाचें शुभ वर्तमान तिसरो आवेसवोर 16वी ती 17वी वोट आमकां सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. हो भयणानो, देव तर आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा सगळ्यांची सोडवण करूंक, कोणाकूच भायर नासतना सगळ्यांक आपणाच्या मोगांत विंगूंक. आनी हाकाच लागून जेजू आपणाच्या बापाक मागणें करता. पोत्तून आमकां जोवाचें शुभ वर्तमान 17वो आवेसवोर 21वे वणींत मेळटा. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 21. सोबीत जेजूचे मागणें जेजू बापाक उबारता. बापा, जसो हांव आनी तूं एक तशी ती सगट एक जावं. हो भयणानो, जेजूचें सपन जालें आमी कोणाकूच भायर नासतना सगळ्यांक विंगूंक, सगळ्यांक एक समुदाय घडूंक. आनी भाव भयणानो, हें जेजूचें सपन, समुदायीक सपन आमी तो एकठांयतल्या आनी ताणें दिल्लें मिसांव आमी तो जी येतलो जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना हांव सिमनारींत आसलो, आमचे सिमनारींत सेंट विन्संट द पॉल इन कॉन्फरन्स, थंयसर सोर भोंवतणी सिमनारीच्या सोर भोंवतणींची आमची भाव भयणां जाचे लागीं घोडे तितले ना, तांकां भेट करूंक आमी गरीब म्हणटा तांकां भेट करूंक वेताले. दर बुधवाराक आमी वेताले. भाव भयणानो, हांव जेन्ना म्हजो टर्न पडटालो, एका घरा ब्याक जेन्ना हांव एका घरांत हांव वेतालो तेन्ना सदांच म्हाका एक प्रश्न आसतालो. ह्या घरांत एकलो एकसुरो दादलो रावतालो. ही वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन. तो चडसो काटीचेर आसतालो, ताच्या बाबड्याच्यान चलोवंक भोवंक सारकें जायनासलें. तसो लोकत लोकत तो देंवतालो, आपणाचें काम करतालो. आनी घरांत आनी दुसरो कोण नासलो. शेजारी ताका कितें तरी जेवण हाडून दिताले. आमी जेन्ना वेतात तेन्ना कितेंय वत्ताले. आनी अशेंच पूण हांव सदांच एक वस्त पळयतालो. जितलेय पावटी ह्या जाणटेल्याच्या ह्या पिडेस्ताच्या घरांत भितर वेतालो तितलेय पावटी ताचें घर साफ आसतालें, धाकटुलेंच घर. पूण तो न्हिदता ती खाट, ताचे सोर भोंवतणी जी स्वात आसा, ताचें कुजनान ज्यो सगळ्यो आंडयो सगळ्यो आसात ते सगळें साफ आसतालें. आमच्या घरांनी घडये जायते पावटी आसत. पूण हाच्या घरांत जाच्यार जरी हाच्यान भोवंक चलोवंक जायनासलें सगळी साफाय आसताली. हांव सदांच चिंततालो हाचें घर साफ कोण करता. एका दिसा चिंतलें ताका विचारूंक. हांवें विचारलें, अंकल तुजें घर इतलें साफ कोण दवरता रे? आनी ताणें बाबड्यान सादेपणान ताका तो न्हिदून आसलो ते काटी तेकुनूच एक धाकटुलें जनेल आसलें. त्या जनेलांतल्यान भायर बोट दाखोवन म्हणोंक लागलो, ब्रदर, ही तीं भुरगीं हाय न्ही बायलां खेळटाय न्ही, तीं म्हजें घर साफ कोताय. सारको सांगूंक लागलो, ती म्हजें घर साफ कोताय. आनी बायलान पळयत जाल्यार खरें पळय धाकटुलीं भुरगीं, चड व्हडलीं न्हय पूण भुरगीं थंयसर खेळटालीं. चेडवां आसात रिंगांनी खेळटाले, चेडे आसात ते फुटबॉल खेळटाले. म्हाका खूब कौतूक दिसलें. तो सांगतालो सदांच खेळ सुरू करचे आदीं घरांत येतात आनी सफाई करतात. हांव भायर वेता आसतना थंयसर गेलो, ते खेळटा थंयसर आनी ताचो फुटबॉल धरलो आनी सांगलें, विचारलें, कोणें सांगलें रे तें अंकलाचें घर साफ कर म्हूण? कशें सांगना जालें. हांवें म्हणलें ना जाल्यार बॉल दिना, सांगात. तेन्ना एकलो बॉल दिना तो पळोवन एकलो मातशें व्हडलो आसा तो भुरगो उलयलो, ब्रदर, दोतोनीचे क्लासीन टिचरीन सांगलां जाणट्यांक पिडेस्तांक कोण नासलेल्यांक आदार करतात ते जेजूक आदार कोताय. ब्रदर, आम जेजू हेल्प कोताय. सादी ताची उतरां, ब्रदर, आम जेजू हेल्प कोताय. हो भयणानो, हांव जायतें कितें शिकलां. सिमनारीन जायतें देवशास्त्र आनी तेच बराबर पवित्र पुस्तकांतल्यान जायतें कितें शिकलां. पूण ही व्हडली जाणवाय ह्या ल्हान भुरग्याच्या तोंडांतल्यान मेळ्ळी. आमी जेजूक हेल्प कोताय. दोतोनीचे टिचरीन कितें सांगलां तें टिचरीन पाळना जाल्यार कोण जाणा. पूण टिचरीन कितें सांगलां तें भुरग्यांनी घट मनान दवरलें, काळजांत बाळगिलें, जिवितांत पाळ्ळें. जेजूची उतरां घडये
तांणी नोको आसतना घडये साकार केली मातेवाचें शुभ वर्तमान 25 आवेसपूर 40 वोड जें तुवें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणाक केलें तें तुवें म्हाकाच केलें ह्या भुरग्यांनी आपणाच्या जिवितान हें समुदायीक मौन आपणायलें सगळ्या सवें जेजूचो उपकार पळोवन जेजूचो मिसांव हांव आनी तुमी आमच्या जिवितांतल्यान जियेतले जाल्यार असलें मौन आमकां आसपाची गरज समुदायान दर एका मनशा सवें जेजूचो उपकार पळोवन आमी जेजूच म्हूण ताची सेवा चाकरी करूंक भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचमान भागेन पावलो रोमकारांचे चिठींतल्यान आमकां संदेश दितात संवसारी नेमा प्रमाणे चलो नाकात कित्याक संवसाराचे नेम जायते फावटी आपणाचो फायदो पळोवपी तूं म्हाका बरें कर हांव तुका बरें करतलो तूं म्हजें बरें उलय हांव तुजें बरें उलयतलो तूं म्हजें दुसऱ्याक बरें सांग हांव तुजें सांगतलो तूं म्हजे गरजेक पाव हांव तुजे गरजेक पावतलो तूं म्हजें वायट उलय हांव तुका काबार करतलो हे घडये आमच्या संवसारांतले नेम आनी ताकाच लागून आमकां मागीर पावलो म्हणटात त्या नेमा प्रमाणे चलो नाकात पूण तुमी जेजूच्या नेमा प्रमाणे चलात जेजून कितें केलें आनी तातूंतल्यानूच घडये तो आमकां सांगता सगळ्यांक भाव भयण कशी वेंगयली गरजे वता सवें केरीत हुस्को दाखयलो चुकलेलें सवें बोगसणें वांटलें वायट वायटान फारीक केलें ना पूण वायट बऱ्यान फारीक केलें कित्याक कुर्साचेर आपूण उमकोडटा आसतना जायतो लोक घडये थंयसर बोबाड मारतलो ताका कुर्सार मार जेजू मागणें करता बापा तांकां बोगूस ते नकळो कितें करतात ते वायट बऱ्यान फारीक केलें तो भाव भयणीनो जेजू तर आमकां सगळ्यांक सेवा करूंक आपयता पूण ही सेवा कशी जावची ती आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां मेळटा शुभ वर्तमानान आमकां 3 पावंडे कशे मेळटात शीस जेजू मुखार समुदायाची गरज घेवन येतात सांगतात इतले दीस जाले ते हांगासर आसात तांकां भूक लागल्या तांकां जेवण घेवपाक धाड नाजाल्यार तांकां हांगासर कितें वायट जायत खरेपणी शिसांक हुस्को आसा समुदायाचो हुस्को समुदायाचे गरज घेवन ते जेजू मुखार येतात समुदायीक मौन घडये तांकां आसा कित्याक समुदायाची गरज घेवन शीस जेजू मुखार येतात दुसरो पावंड आमी पळयतात जेजू तांकां समुदायाचो जबाब दिता समुदायीक जबाब दिता मिसांव कशें जिवचें सांगातान जिवंक आपयता जेजू तांकां सांगता तुमीच ताका कितें खावंक दियात भाव भयणीनो जेजू देव आसलो ताका भूक लागल्या म्हूण जेजूय जाण आसलो आनी जेजूच्यान मिलाग्र करून आपणाच्या बापा लागीं मागून सगल्यांक उंडे ताका ताचें पोट उंडे दिन आसतना भरूंक येताले पूण जेजू समुदायीक मनीस दाखोवंक आपणाच्या शिसांक शिकोवन दिवंक ताका सांगता तुमीच ताका दियात म्हळ्यार तुमचे कडल्यान जें कितें आसा तें हाडात आनी ते कडेन सांगतात आमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 नुस्तीं आसात जेजू सांगतात तें हाडात हांगासर जेजू तांचें तें घेता ताचेर आशिर्वाद घालता आनी मागीर तिसरो पावंडो आमी पळयतात पयलो पावंडो आमी पळयतात समुदायीक गरज अडकता दुसरो पावंडो पळयता समुदायीक एक गरजेक जबाब दिता तुमीच कितें ताका दियात आनी तिसरो पावंडो आमी जेजूक पळयतात समुदायीक नदरेन जेजू ताची गरज भागयता जेजू उंडो घेता बापाक दिन वाचता तो मोडटा आनी शिसा लागीं दिता वांटूंक भाव भयणीनो पोत्तून जेजूच्यान ते लोक बसलोला थंयसर सान सारकी माना कशीन एकल्याचे उंटयेंत ते उंडे उडोवंक येताले पूण जेजू करिना जेजू आपणे जी मिलाग केल्ले ते उंडे शिसा लागीं दिता वांटचे खातीर दाखयता सगळे म्हाका सांगाती जाय तुमचे बराबर हांव तुमकां सांगाताक घेवन म्हजें मिसांव लोकांची गरज हांव भागोवंक वावुरतलो भाव भयणीनो तर 3 पावंडे जेजूच्या जिवितांत आमी पळयतात समुदायीक गरज अडकता समुदायीक जबाब दिता आनी समुदायीक नदरेन ताची गरज भागयता मान्यवत आग्नेल ताचें जिवीत आमी नियाळीत जाल्यार असलो समुदायीक नदरेन तो आपणाचें मिसांव जियेलो आपणाचे वडील धाडटात थंयसर केन्नाच विचार करिनासतना ते आपणाचें आपोणे कशें आपणाची जबाबदारी मोगान घेता आनी थंयसर आपूण वेता थंयसर सगल्यांक वेंगयता ताचें जिवीत आमी नियाळ्ळी जाल्यार आमकां मेळटा तो सगल्यांक खंय भेट करूंक वेतालो कोणाकूच भायर नासलो आपणाच्या वावरांत आपणाच्या मिसांवान ताणें सगल्यांक वेंगयले कित्याक एके नदरेन तो जेजूचें सपन घडये जिवंक वावुरलो ती सगोट एक जावन
हें सगट एक जावं मान्यवंत आग्नेल आज घडये आमकां वाट दाखयता आमचे मिसांव आमी सोनेकल्यान समुदायीक नोदरेन जियोंक. तर भाव भयणीनो आयचो पयलो संदेश जो आमी घरा वचचो आमचे भितर जेजूचें मन आपणावया मागात आमकां सगल्यांक हें समुदायीक मन आपणावंक दिवंक देवान जंयसर हांव म्हजेच खातीर जियेना म्हजेच बरेपण चिंतिना पूण समाजाचें समेस्ताचें बरेपण चिंता आनी केन्ना चिंतलो जेन्ना हांव तुमकां पयलीं घडणी सांगतलो ते ल्हान भुरगे सांगतले फादर आमी ब्रदर आमी जेजूक हेल्प कोताय म्हळ्यार तर एका असलें मन तर म्हाका तुमकां आसतलें जाल्यार दर एका मनशा सवें जेजूचो उपकार पळोवन ताची सेवा करूंक वावरुया. सो पयलो संदेश आमकां सगल्यांक समुदायीक मन आमकां सगल्यांक मागुया. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो हें आमचें मिसांव पयले सुवातेर घराब्यान समुदायीक मनान समुदायीक कारसान हें मिसांव जिवोया. सगलीं आमी घराब्यांतलीं येतात घराब्यांत आमी आसतना घडी थोडीं मनशां आमकां बरीं लागतात घडी थोडीं मनशां आमकां घडी बरीं लागनात आनी जायते फावटी घराब्यांतूच आमी कोण घडी एका मनशाक पयस घालतात कित्याकूय लागून तो मनीस घडी आमच्या मना प्रमाणे चिंतिना. देखीक आमच्या गोंयांत हें खूब फामाद सासूमाय आनी सून सासूमाय आनी सुने मदें आज तर पळयत जाल्यार जायते तियात्र आसात पिक्चर आसात सगळे हाचेर घडी दवरलेलीं आसात कित्याक ही एक आमच्या गोंयची एके भाशेन एक व्हडलो प्रश्न. हांव घडी म्हज्या सासूमायक म्हज्या सासूपायक म्हज्या सुनयेक घडी पयस दवरता की ती म्हजे भाशेन घडी चिंतिना वा वागना. आज भाव भयणीनो जोणेकल्यान आपणाच्या कुटुंबांत वेचे आनी विचारचें हांव सगल्यांक समुदायीक मोगान विंगोवंक वावुरता काय सोंपें न्हय कित्याक आमचे भाशेन चिंता आमचे भाशेन वागता ताका सांगाती घेवन ताचे बराबर जियोंक सोंपें पूण जी मनशां कडेन आमचे भाशेन चिंतिना घडी कित्याय कारणाक लागून अचूक जाल्यात. भाव भयणीनो जायते फावटी आमच्या घराब्यांतूच एक मनीस घडी कित्याक लागून तो घडी पातकान पडटा ताका घडी सगलीं एके भाशेन पयस करतात. ताचो दुसरो संदेश आमकां आमच्या घराब्यांतल्या वांगड्या सवें जेजूचो उपकार पडून तो म्हाका बरो लागूं ना लागूं तांकां विंगून आमी समुदायीक मिसांव जेजूचें जिवोया. आनी निमणे सुवातेर ह्या समाजान जियेता आसतना मादर ट्रिसा हिचीं उतरां उगडास दवरुया. तिका एका दिसाक पत्रकारान विचार केल्ले मादर इतली घाण पडलेल्या मनशांची कोड फुटलेल्या मनशांची ज्या जाका वास मारता त्या मनशांची तुज्यान कशी म्हूण सेवा चाकरी करूं येता. आनी तेन्ना मादर ट्रिसान सोबीत जबाब दिलो जी आमी सगलीं जाणात पूण घडी जिवितांत पाडूंक सोंपें न्हय. तिणें म्हणलें आय सी द फेस ऑफ जीसस इन एवरी ह्युमन पर्सन एंड आय टच एंड लव देम एज इफ आय टेक केअर ऑफ जीसस. दर एका मनशा सवें हांव जेजूचो उपकार पळयता. मादर ट्रिसान म्हणलें आनी जेजूच म्हूण हांव ताची सेवा करता. समाजांत जियेता आसतना जायतीं मनशां कडेन कित्याय कारणाक लागून आमी ताका पयस दवरल्यान आज तांकां विंगोवंक वावरुया आनी जेजूचें सपन साकार करुया. ती सगट एक जावं. आमीन.